कोलवाळे जेलीत कैद्यांकडे स्मार्टफोन म्हणून विधानसभेत बोवाळ जाल्लो। स्पीकर सर, आता जेलान सगळें मेळटा म्हणून आयकलां। स्पीकर सर, एक 14 वर्साचे चलयेचो एक्यूज्ड रेप करपी 44 year old ताणें ताका पुलीस स्टेशनान त्यान कोलवाळेच्यान जेलांतल्यान फोन करून धमकी दिली की केस विड्रॉ कर म्हणून आपल्याचेर। सो काय बरी आमची कनेक्टिविटी पळय की जेलांतल्यान तुजो चलता की जेलांतल्यान तो फोन मारता एक्यूज्ड कोणाक मारता रेप सर्वायवराक आनी ताका सांगता केस विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं कितें दाखयता म्हणून। सो काय बरें आमचें विकसीत गोंय जाता तें पळय तूं। इतली बरी कनेक्टिविटी आहा जेलांतल्यान भायर। मजगतीं कैद्यांकडे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेटां पावची न्ही म्हूण आतां सरकारान पावलां उखल्ल्या। कैद्यांक घरा वा वकिला वांगडा उलोवंक स्मार्टफोन पे सिस्टम बसयल्या। विधानसभेन फाटल्या दिसांनी तुमी बोवाळ पळयल्यात आसतलो। बोवाळ आसलो की जो कोलवाळे जेल जी आसा तितूंतले कैदी हे खंय तरी स्मार्टफोन यूज करता आनी तेंच्या कडेन वेगळे वेगळेचे जे सामान पावता म्हणून असो बोवाळ जाल्लो। तेंच्यांनी असोय एक आरोप केल्लो की भितरल्यान जो कैद्या कडल्यान फोन भायर लोकांक वयता आनी स्पेशली एक केस सांगलेली की जी कैद्या कडल्यान एक फोन गेलो तो धमकेचो फोन भितर आसून सुद्दां हे फोन गेल्या म्हणून ऑपोजिशनान बोवाळ केल्लो। आतां हेजेर जे कैद्यां कडेन फोन पावोवंक जायना म्हणून एक सिस्टम घातलेली आहा। हे स्मार्ट फोन सिस्टम हे इनोग्रेट केल्ले आहा। समज फोन करूंक जाय जाल्यार ह्या फोना वयल्यान तांकां करूंक मेळटा। ह्या फोनाचे स्मार्ट सिस्टम म्हणून अशें तेंच्यांनी बसयल्या। असले हे टोटल 7 हे फोन सिस्टम बसयल्या। अशें कळोन येता की सगळ्या कैद्यांक कोणाक आपल्याक एडवोकेटाक नाल्यार फॅमिलीक हेजेर कॉल करूं शकता। फक्त विकांतल्यान 3 फोन एलावड आसतले करपाक। एक आसतलो तो एडवोकेटाक आनी 2 आसतले हे फॅमिली मेंबराक जेंच्यांनी कैद्यांनी आपलो फोन करूं शकता। स्टुडंटा खातीर ओमकार फाळी।